नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। शांतीनगर वास्को जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण, 2 जाणांक गंभीर दुखापत। उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती। फुडले वेंचणुकेक अजून वेळ आसा, थळाव्या आमदाराचेर टिप्पणी करप चुकीचें म्हणटा सिद्धेश। झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांची कामां करतलो पुराय सिद्धेशाचें म्हणणें। आकेबायश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दांडी, लोक फुर्योज। ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले घरा। सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक विरोध, रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपाची जाली मागणी। सेगीत पडपी पावसाचो सुपारेच्या पिकाक बसलो फटको, लुकसाण भरपाय दिवची बागेतदारांची मागणी। आणि भारतान ब्रिटनाक हारयत ऑलिंपिकाचेर सेमीफायनलीत केलो प्रवेश। पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8 गोलांनी दिली मात। आता खबर विस्तारान। शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यानराती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्या। शेनवारा मध्यानराती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। कारवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें। हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले। येताले बरे स्पिडीन येयले, हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले, आमी ऑलिंपिक चोयताले। आवाज जालो म्हण भायर सरले, जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींग आनी जायते एक्सिडेंट जाताय। हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा। हय, सो ते मातशे दिसान भायर पडले, मागीर तो म्हाका सद्या आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा। आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारली हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दां थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती। सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो। ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके, ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले, देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले। तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले। मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले, मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले। तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना, मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयली आनी फायर ब्रिगेड येयली। बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक, पूण ते झाडां ल्हान ती। बट कितें जालां तें सारकें खबर ना, ते कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच। आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फुडले वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसात, देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय। तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसुंये, मात जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागण्यो झेडपी वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें। काल रात्री म्हाका दिसता सीएम सर आनी अध्यक्ष आनी प्रभारी यांची कितें मिटींग जाली, ते कितें काही खास कारण कितें खबर आसा? ना काय आयज त्या मिटिंगेचे कितें आसलें उल्लेख? आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रूपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली आनी प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो। एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येका मदीं जागृत जावपाक जाय, हेच ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश। जे सगळे कार्यकर्ते आसा मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खूबशीं वर्सां करता आनी खूब उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता आनी प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो आसा तो तिरंगा लागता, 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता। काही
अशें तशें सोडलें जाल्यार बट आमी 100% घरा थंय कवर करता. तुम्ही हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुमी फुडली इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसात किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हे आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 रावपाचें. आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याचे आमदाराचें काम कमी पडटा. ना पळय कशें आसा, सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता. प्रत्येक मतदारसंघान जें जशें जशें काम जावपाक जाय तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा 2 वर्सां आसा. सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो. जेन्ना येता तेन्ना आमी फुडें. ना लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचो लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात की जनतेचो सदींच सरकारचें लक्ष आसता, स्थानीक आमदारचें लक्ष आसता. म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता न्हू की सद्याचे आमदार कमी पडटा. ना हांव पळय कशें आसा, हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना. ते आपल्या तरेन काम करता आसतले. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांचे डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर. आख्या 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्ध्यार सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागद दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी ह्या वेळार दिलो. आखे 22 पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship. And I think so, the Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना. पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आता डेप्युटी ना, पंच ना, आणि आता 2 जण ना म्हणून सामकी बिल्डिंगय नाही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने कॉल आउट केली. इमर्जन्सी लोक बॉल मारपा लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हरच आता किती झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितें करून सांगता.
ते अजून कोण करतो त्याचं ते लीव घातला तुम्ही आम्ही परमिशन दिला काय घालता वयता आम्ही काय परमिशन आम्ही दिना कितको लागले डिबेट घालता. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. सुनावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणीक समान भाशेचो दर्जो दिवपाक सुनावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुनावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो. बागेदारांक आर्थीक लुकसाण जाला. तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो झोडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय बांद हो सगळ्याचो म्हाका सुद्दां बांद लागता तो पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून म्हाजे कुळागरां गेलें. सगळे कुळागरां नाश धूस जाले. बरें वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता. सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेडे वाठारांत जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले पर्यंत काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात जातून भुरग्यांचे डायपर जाणट्यांचे डायपर लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा कुळागरी मनीस आसा तांकां नाका पुरो जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक. भारतीय हॉकी पंगडान पेनाल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-8-2 अशें हारयत सेगीत दुसरे फावट ऑलिंपिकाचे सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. चारूय क्वॉर्टरा उपरांत मॅच 1-1 अशी बरोबरीत उरली. उपरांत पेनाल्टी शूटआउटांत भारतान ब्रिटनाक 4-8-2 गोलांनी मात दिली. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. देखून आमदार जीत आरोलकार हांणी शेतकऱ्यांक आर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो. तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकारांनी लुकसाण भरपायेचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो. उपरांत शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें ताचें म्हणणें. या फावटी पावसूय भरपूर पडला आनी मांद्रे गांवांत कित्याक बाकीच्या विलेजींनी आमी जास्त लक्ष घालिनात कारण
आमकां विलेज मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे विलेजीन जायत्या भागार आमी सर्वे केल्लो इन्स्पेक्ट केल्ले आसात आनी खास करून आमचे ते राजेश मांद्रेकर ह्या वार्डार देवूळ वाडा थंयसर खुबशे शेतकारांचे शेती पिड्यार जाल्यात, उदक चडशें भरला भितर आनी शेतकऱ्यांक कितलो त्रास जाता, कितलो कश्ट लागता पळय शेती करपाक ते म्हाका खबर आसा, कारण स्वता हांव एक शेतकरी आसा. कारण हांव गेली 10 वर्सां ह्या शेत जमनीन ना हांव, पण तेच्या पयलीं हांवें भुरगेपणा पासून आमच्या आई बाबा बरोबर शेती जमनी केल्ली आसात, शेती केल्ली आसा आनी ते अशी शेती करून आमचे आयुश्यभर वर्सभर जे कितें आमचे जे शेती करून जे उत्पन्न मेळटा वर्सभर आमकां ते पावताले आनी तेका शेतीक कशें कितें कश्ट आसतात पळय ते म्हाका खबर आसा, कारण हांव शेतकाराचो चेडो आसा आनी हांव एक शेतकरी आसा. त्या दृश्टिकोनान फाटल्या दिसांनी आमचे राजेश मांद्रेकर पंच मेंबर ताणें एक सरपंच ह्या नात्यान म्हाका तेंच्यांनी वॉर्डान पळय म्हटलेलें की शेत जमनीक खुबशे तेंच्या भागान पिड्यार जाल्या उदकाक. सो हांवें थंयसर विजीट केल्लो आनी तेन्ना तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो. हांवें इमिजिएटली जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर रावत हांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून विचारलें तांकां कितें आमकां हेल्प करपाक मेळटा. तर ताणें म्हाका इमिजिएटली फॉर्मां येवन व्हर म्हटलें आनी तांकां शेतकऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कर आनी तशेंच आमच्या एका भुरग्याक धाडून हांवें ती फॉर्मां हाडून आमचो लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंचे कडेन ते दिवन तांकां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फॉर्मां दिल्यात. त्याच्या व्यतिरिक्त हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्लें आसा की पंचायत मार्फत कितें मदत करपाक मेळटा ती आमची मदत तुमकां आसतली म्हणून सांगलां. इफ नॉट देन एज अ सरपंच ह्या नात्यान आमच्या मांद्रे भागांत अजून पर्यंत आमचे कडेन एप्लिकेशनां येवंक ना. हांवें तांकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट केला की ज्या ज्या भागांत जे आमचे शेतकऱ्यांची जे शेती पिड्ड्यार जाल्या एटलिस्ट तांकां तेंचो जो मूळ जो खर्च कितें जाला तो जर आमकां दिवपाक मेळटा जाल्यार आमी पळोवया. पण कितें ना कितें आमचे कडेन मेळटलेंच जाल्यार पंचायत ना जाल्यार एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां कितें ना कितें तरी हेल्प करतलो. कारण एक शेतकरी आनी ते शेतकरी आयज कितलो गरजेचो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी शेतीक आमकां प्राधान्य दिवपाकूच जाय. सो त्या दृश्टिकोनान आमी ते शेतकऱ्यांक आमच्या पंचायत मार्फत आमी कितें तरी तांकां मदत करतले. पळय एज अ MLA म्हणून थंयसर गेला आसतले त्यांनी एश्युरन्स दिला आसतलो, बरी गोष्ट आसा. कारण एक मांद्रे गांवांत खंयच्याय गरीबाक खंयचो शेतकरी आसूं जाल्यार आनी कसले वेवसाय MLA ज्या जाग्यार कोणाक हेल्प करता नो डावट आमी ताका वेलकमच करता. कारण आमी हांगासर बरेंच काम करपाक येयला. गांवाचो विकास जावपाक लागून सगळ्यांचो हात लागता. तो मागीर MLA आसता, ZP आसता आनी इतर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इवन आमचे पंचायतीची सगळे 11 पंच मेंबरांची आमकां एक गरज आसता की गांवांक विकास करपाक खंय तरी आमी कमी पडोवप करता. आयज बरी गोष्ट आसा. MLA जर तांकां शेतकऱ्यांक जर हेल्प करता आमच्या MLA आमच्या विलेज CM फंडा थ्रू किंवा त्याच्या स्वता वैयक्तीक फंडा जावं एक आमच्या मांद्र्याच्या एक शेतकऱ्यांक तितलो तरी एक तांकां एक मदत जावं शकता. सो ही बरी गोष्ट आसा. आनी जर दुसरें जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पळय मांद्र्याच्या विकासाक लागून मांद्र्याच्या भल्याक लागून जो कोण वावरता जाल्यार म्हाजो सदांच ताका तेंको आसतलो. हेच्या पयलीं आसलो आनी हेच्या फुडें बी आसतलो. तो मागीर कोणूय आसूं. कारण हांव खंयच्या एका पक्षाक बांदलेलो ना. हांव एक स्वतंत्र आसा आनी खंयच्या पक्षाचो हांव कितें प्रचारूय करिना. जो कोण व्यक्ती खंयचीय व्यक्ती आसूं ती जी मांद्र्याच्या गांवाच्या हिता साठी आसा, जे खंयी एक गरीबाक पावता आनी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक जर हेल्प करता ताका एक वेलकम करूंकच जाय. आनी त्या दृश्टिकोनान जर MLA तांकां हेल्प करता शेतकऱ्यांक जर तांकां कितें ना कितें तरी बाबड्याक तितलो एक तेंचो एक्सपेंडिचर जो कितें खर्च जाला तो जर मेळटा जाल्यार बरी गोष्ट आसा. हांव एक ती वेलकम करता ती गोष्ट. 1.5 कोटी रुपया खर्च करून 2012 वर्सा बांदिल्लो मिरामारचो फुटब्रिज निमाणो काडलो. लोकां खातीर हो पांयापूल दोखाबायक जाल्लो तेन्ना जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो हो पांयापूल काडून उडयल्लो आसा. सोमारच्यान मिरामारचो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें कळटा. एक्चुअली 2 दिसांचे आमी टायम घेतलेले. सो फ्रायडे नायट स्टार्ट केल्ले, आयज संडे इवनिंग आज लास्ट डे आज काम कंप्लीट जालें. हय हांवें आतां फाल्यां पासून सादारण रोड आफ्टर 1 hour आतां रोड ओपन करता. एक ते 2 वरां भितर आमी रोड क्लियर करता. क्लियर करून घेतले. कितें डिफिकल्टीज लागली तुमकां आतां व्हडलो तो ब्रिज आतां? डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा, ऑलरेडी ते ब्रिज गेलेले ऑलमोस्ट आतां इतले मशिनरी बी हाडून तांकां उखलून आमी काडलेले आसा. डिफिकल्टी म्हणजे कितें आसा आतां खंयचेय वर्क इजिली काय ना न्हू. ते सगळे कडेन वर्कान आसतात आमचे वयर सकयल थोडेशे आसले
मातशी डिफिकल्टी आसले बट आतां जालें कंप्लीट करून घेतले डिफिकल्टी व्हडलेशे अशें कांय ना ऑलरेडी की मशिनरी करता न्हू सगळें पेमेंटा वयली जातले क्लियर पेमेंटा वयले क्लियर जातले जे सामान आतां दवरला पळय तुमी काडून ते मागीर फुडें मागीर कशें कितें करतले ते मागीर ते CCP डिसिजन घेतले कितें करता ऑप्शन करतले तुमी ते तेंचे तुम्ही सध्या काढून दवरला फक्त डिसमेंटलींग आसलें ते आयच्या दिसा भितर फूल आजच्या दिसा भितर सगळें काम जालें टोटल दोडे जावपाक आनी दोन दवरप फुटपाथार दवरला तेय तुमी तेय सगळें क्लियर जातलें मागीर ते डिसिजन घेतले नांव कितें बाजीराव पाटील आमी आसात मिरामार सर्कला कडेन जे शारदा मंदिर आसा थंय जो फूटब्रीज आसलो ते काडपाचें डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसा आनी आतां थंय आसा मिरामार सर्कल ते गोवा सायन्स सेंटर हो जो रोड आसा हो 3 दीस येरादारी खातीर किंवा लोकां खातीर बंद आसलेलो कारण हांगासर आसलेलो फूटब्रीज जो एक व्हायट एलिफंट जावन पडलेलो तो डिसमेंटल करपाचें काम चालू आसलें ह्या फूटब्रिजाची मातशी हिस्ट्री सांगता हो फूटब्रीज जो आसलो 2012 ह्या सालान ह्या वर्सा हो बांदलो गेलो जवळपास 1.5 कोटी रुपया खर्च ह्या फूल फूटब्रीज बांदपाक येयल्लो PPP प्रोजेक्टाचेर हैदराबाद बेस्ड प्रकाश आर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन हो 1.5 करोडाचो फूटब्रीज बांदून काडलेलो शारदा मंदिरा कडेन हाचें कारण म्हटल्यार शारदा मंदिर आसा थंय भुरगे येतात स्कुलांतल्या भुरग्यांक रोड क्रॉस करतना त्रास जाता आनी येरादारी आसता म्हणून हो फूटब्रीज बांदलो गेलो पूण 2012 हो फूटब्रीज बांदल्या उपरांत तेचो व्हडलोसो असो फायदो नागरिकांक जावंक ना किंवा नागरिकांनी तेचो व्हडलोसो यूज कोणीच करूंक ना हो फूटब्रीज आसा काय ना ह्या लोकांक खबर नासलें तेच्या उपरांत ह्या फूटब्रीज कलमेलो आनी कलमल्या उपरांत तेचेर कंप्लेंट फायल केली गेली आनी हो फूटब्रीज काडपाचो अशें ठरयलें आनी CCPन आतां हो फूटब्रीज जो आसा हो काडलेलो आसा फाटले 2 दीस जाल्यार काम चालू आसलें आनी हो काम आतां कंप्लिशन जावपाक पावलां आनी हें काम कदाचित आयच्या दिसान हें कंप्लीट जातलें म्हळ्यार फाटसून तुमी पळोवंक शकतात आजून काम चालू आसा ते लास्ट जे कितें उरलां काम तें काम करून आयज हे डिसमेंटलाचें काम जें आसा तें सोंपतलें तेंच्यांनी डिसमेंटल करून पार्ट जे आसा ते रोडाच्या कुशीक दवरला आतां हे रोडाच्या कुशीक दवरलेले पार्ट्स केन्ना स्क्रॅपान वयतले किंवा तेच्या जागेर वतले हे पळोवपाक जाय तशेंच हांगासर डिसमेंटल करतना कांय ब्लॉक्स आसात सिमेंटाचे ते अजून तशेंच उरला ते तांकां काडपाक जाय सो ही बारीक सारीक कामां उरल्या आनी ही कामां आयच्या दिसान कंप्लीट करतले अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात ते पळयत रावात गोमंतक टीव्ही सेगीत पडवी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपनावेली पाजीफोंडा वाठारात संरक्षण हुवांत कोसळ्ळी ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलें लँडस्लायड टायप जाल्या आनी जे कॉलेप्स जाला हें आमी पळयलां बट द बिल्डर नामनायक जो ताजे कडेन हांव उलयला तो म्हणटा एट हीज कॉस्ट ही विल रिपेर करता इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रोग येयलो आहा थंय बी सिंक जाल्ले सो तो ते म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना पावस जातकच करचो हें काम ते आतां स्टार्ट करता हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट WRD घालून करूंक शकताले बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही विल डू इट विल नॉट डू इट पूण काम जावन पडटलें पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल त्याच्या प्रेशरान म्हाका दिसता की जमीन थोडी ही जाला आनी त्याच्या कारणान म्हाका दिसता ती पडली वॉल आनी वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी बाकी तशें लँडस्लायड अशें जावना पण ती वॉल पडली बेसिकली आनी फक्त आमी आतां जो शेताचो रोग येयलो आसा तो आमी खाली केला आनी जस्ट प्रिकॉशन म्हणून आनी हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला सो देर इज नो प्रॉब्लम विथ द बिल्डींग बिल्डींगेक काय धोका ना बिल्डींगेक कितें धोको ना ओके आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA आयिल्ले तांच्यानी सांगा पळोवन घेतला मागीर तांणी हाचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आनी बिल्डरान सांगला की हांव आमी करून घेतो कन्स्ट्रक्शन आनी तेंचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले
सिव्हिल इंजिनियर ते आयिल्ले हांगा माधव कामात आणि आमचे निलेश नाईक ते पण आयिल्ले आणि त्यांच्यानी ते पळून गेले आणि माधव कामात म्हणले की आम्ही मजबूत लॉंग लाईफ वाल करून दितो. गोंयांत आदींच 2 भासो आसात तेन्ना तिसऱ्याची गरज कित्याक आसा अशें म्हणीत राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडेंचें स्पश्ट म्हणणें. तशेंच जिल्लो पंचायत पावण्यार नव्यान वेंचणूक जावन वांगडी वेंचतले अशी माहिती ह्या वेळार तानावडेन दिली. सर रोमी कोंकणीक सध्या एक कित्याक ते आनी वेगळ्या भाशेच्या हातून वचप आमी आमच्या भितर आसा की गोंयची कोंकणी भास ना कारण कॅप्टन विद्यातूनय तो विशय काडलो. तो जाय ते उलयता उलोवन तो कितें आसा प्रत्येक गोष्ट नेगेटीव उलयना. 2 भाशांनी कितें आनी एक तिसरी भाशा हाडटले. 2 भाशा जी ऑलरेडी आसात कोंकणी आसा आनी मराठी आसा जालें आनी कितें. सर आणि दक्षिण आणि उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनी राजीनामा दिलेला ते आमचे ठरल्या प्रमाण प्रत्येक कारण कितें आसा की आता फुडें नवीन कोण नवीन जातले अजून कोण ते डिसायड जावना. उपाध्यक्ष आहात त्यांच्या अध्यक्षाची निवड जाता उपाध्यक्ष राजीनामा दिवचे नवीन उपाध्यक्ष केन्ना पर्यंत जाता कारण काय ना की आता कशें जाता की इलेक्टेड प्रत्येकाक दिसता की म्हाकाय कितें तरी आसूं जाय लिडरशीप त्यामुळे वेगवेगळे एक सारखे केन्ना पर्यंत जावं शकता कितें जाता आता ही निवडणूक ऑगस्टाच्या एंड पर्यंत जातली. कासारवाडा खोर्लेच्या म्हापशे पालिकेच्या मालकीचे भौशीक शौचालय बेकायदेशीरपणान मातयेभरण करतना थळाव्या नगरसेवकांनी काम बंद उडयलें. ह्यान पयलीं विठ्ठलवाडी वाठारांतली पालिकेच्या भौशीक शौचालय अशेच तरेन मातयेभरण केल्लें. आता दुसरो टॉयलेट डॅमोलिश करपाचो प्रयत्न चालू असतो तेन्नाच आमचे कावन्सिलर आणि बाकीचे जे हांगा रावता तेंच्यांनी ते बंद केलें. ही आमची जी सद्या टॉयलेटाची कथा जाल्ल्या पळय फूल म्हापशांत एक डॅमोलिश जाला. आतां हो सेकेंड अटेम्प्ट करतले. कोइन्सिडंटली त्या प्रॉपर्टीन एक एक्स CPचे आसा हांगाय एक CPचे इनवॉल्वमेंट आसूं शकता. जे बाकीचे पब्लीक टॉयलेट आसा म्हापशांत ते रिपेर करपाक तांकां कपॅसिटी ना. कित्याक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची कपॅसिटी ना. जे आसा पळय तेच मोडपाचें आनी फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची ना. प्रायम मिनिस्टर सांगता स्वच्छ भारत अभियान करता. खोर्लेच्या 2-3 वॉर्डान म्हाका दिसता 1.5-2 लाखाचे टॉयलेट म्हणून टेंडर काडून बांदलेले आहा. पण ते खंय कोणा भांगराचे टॉयलेट काय म्हणून पळोवंक ना अजून पर्यंत कोणें पळोवंक ना. हे जें आतां चल्लां सगळे कडेन तांकां गट्स येता कशें म्युनिसिपल प्रॉपर्टी म्हणजे तांकां तें ब्लेसींग आसा वयरसून खंयसून तरी त्या खातीर तांकां कॅर ना लोकांची आनी लोकांचे कितें परिणाम जातलो हे तांकां पडलेलें ना. म्युनिसिपल प्रॉपर्टीचे कस्टोडियन आसता आमी एज कावन्सिलर जावं जे म्युनिसिपालिटीचे लोक आसता पळय स्टाफ जावं चीफ ऑफिसर. आमची प्रॉपर्टी मार्केटाची परिस्थिती भयांक जाली. तशेंच हे सगळे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी जे आसा लायब्ररीची परिस्थिती तशीच जाल्ली. आतां तें काम चल्लां. 10 म्हाका दिसता प्रोजेक्ट म्हापशान घेतल्या ते इनकम्प्लीट आहा. जर तुमचे कडेन फंडींग ना आनी कशे पयशे रेवेन्यू जनरेट करून फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची कपॅसिटी ना जाल्यार तुमी इलेक्शनाक रावतात कित्याक. हे आतां लास्ट आमी 3.5 वर्सान पळयलां की एकूय चेअरपर्सन धाक दाखयना कितें तरी करपाच्या खातीर. कोणाक म्हणून भियातन ते चेअरपर्सनाची खुर्ची कित्याक जाय. एक सादी कंप्लेन फायल्स हाडली जाल्यार सादी कंप्लेन करूंक जायना. एक इंजिनियर इन्स्पेक्शनाक गेलो खंय जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक भियेतात. सगळे जाण शेपडी घालून घरा येतात परत. अशें कित्याक लोकांनी चिंतपाक जाय कसले लोकांक निवडून हाडटा आनी कसले पार्टीच्या फाटल्यान भोंवतात ते. ही हॉरिबल स्टेट. आमकां एक्चुली लज दिसपाक जाय म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक की टॉयलेटीची परिस्थिती ऑलरेडी अशी आहा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.